ज्या मेरेन आमी पृथ्वी रचता त्या मेरेन आमच्या काळजान आमी हें सोचूंक जाय, आमी कितें करूंक जाय, आयज कितें काम करचें हेंच हांव तुमकां सांगूंक सोदतां. सगळ्याकीन पयलें आमी दुसरी समोर सोन पळोवया. वड 5 हांव आतां वाचता. तूं तुज्या सर्वेस्परा यहोवा कडेन सगळ्या तुज्या मोनान, सगळ्या तुज्या जिवांत, सगळ्या तुज्या बळान तूं ताचो मोग कर. सारके काळजांतल्यान आमी तर कितें काम करूंक जाय जाल्यार आमी ताचे विशीं आनी कितें चिंतलेलें. तुवें अशें चिंतलें न्हू, अशें कितें आसतलें, कितें तरी तशें आसतलें. पवित्र पुस्तक कितें म्हणटा पळोवया. आमच्या सगळ्या काळजांतल्यान आमी जें करूंक जाय, सगळ्याकीन उत्तम काम म्हणटा पळय तें करचें आमी आमच्या प्राणांतल्यान, आमच्या बोळांतल्यान. वय ताय तुज्या आत्म्यांतल्यान तुज्या सर्वेस्परा तुज्या यहोवाक तुवें मोग करचो. सर्वेस्पर कितें हाडून येता तुमी जाणां, तो आमचो मोग करता. ताच्या प्राणांकीन व्हरते, आपल्या पुताकीन व्हरतो. ताच्या पुताहून व्हरते पासून ताणें तुजो आनी म्हजो मोग केलो. जेजू क्रिस्ताक ह्या तागडेर दवरलो आनी आमकां दुसऱ्या तागडेर. ह्या दोगांय मदें तुका कितें जाय, सर्वेस्पराक जर तूं असो विचार करीत तुका जेजू क्रिस्त जाय वो ह्या मनशाकूड, तर त्या दिसा वो जेजू क्रिस्त आनी वो पापी पोनीस ह्या दोगांय मदें तुवें एकल्याकूच साल्वार करूंक जाय अशें म्हटलें. वो चॉयस आमी सर्वेस्पराक दिलो. तुमी जाणो ताणें कितें केलें. एके वाटेन ताजो पूत जेजू, ताका ताणें मोडनाक भेटयलो. आनी तुमी जीं पातकीं जीं आसात म्हणल्यार हांवूय, आमकां ताणें सुरक्षीत दवरचें चिंतलें. ताजो अर्थ तुमी जाणाव, आमी कितली मोलादीक अशें म्हटल्यार खरेंच म्हणल्यार ताणें आपल्याच्याच पुताक ह्या संवसारान पाठोवन म्हाका विकतो घेवच्याक, म्हजें मोल फारीक करच्याक ताणें जेजू क्रिस्ताक ह्या संवसारान धाडलो. ताणें तुमचो इतलो मोग केलो. जेजू क्रिस्तान तुमचो कितलो मोग केला तुमी जाणाव काय. तुज्या कुडीन कितलें पळय रोगोत येता पळय ताच्या निमाण्या थेंबे पर्यंत, ते सगळे वावो पर्यंत आपल्याचें रोगोत पळय तेजे कुडींतल्यान सगळें काबार जायसो ताजो मोग केलो. तो मोडनाक तयार जालो, पूण तूं मोरचें म्हणून ताणें इच्छा दवरूंक ना. ताणें तें जेरबोण आपल्याचेर घेतलें, पूण तुजें जेरबोण पडना म्हणून ताणें तें आपल्याचेर विचून घेतलें. ताणें आपल्याचेर तुकी घालपाची ताणें विचून काडलें, पूण तुमचेर कोणें तुकचें न्हू म्हणून हें ताका पसंद नासलें. आपल्या कोपल्यार ताणें कांट्यांचो मुकूट घेवपाक स्विकार केलो, पूण तुमकां कसलें त्रास दिवपाक ताणें तें मानून घेवंक ना. थंय तो खुर्साचेर मोरपाक ताणें वेचून काडलें, पूण तुमी थंय मोरचें न्हू हें ताणें वेचून काडलें. इतलो ताणें तुमचो मोग केलो. बायबल कितें म्हणटा तुमी जाणाव, सर्वेस्परान ह्या संवसाराचो मोग केला अशें बायबल म्हणटा. सर्वेस्परान ह्या संवसाराचो व्हरतो कितलो तुमीच सांगात. कितलो आनी व्हडल्यांत, कितलो आनी व्हडल्यांत. सोजमोली कितलें म्हूण विचारीत जाल्यार आमी कितलें म्हूण सांगूं येता, कितलो म्हणून आमी सांगूंक जाता. बायबल म्हणटा पळय ताणें आमच्या ह्या संवसाराचो कितलो फुलस्टॉप आसा काय, तितलो ताणें आमचो मोग केलो. तो सारको व्हडतो पवित्र, पूण तुज्या आनी म्हज्या असल्या पातकी मनशा खातीर म्हणल्यार ताच्या मोगा वरवीं ताणें आमकां पवित्र केल्या. आमकां आमी जेजूचो कितलो मोग करूंक जाय आसलो. मातशें चिंतून पळयात. कितलो मोग करचो बायबल आमकां दाखयता. आख्ख्या तुज्या काळजांतल्यान ताचो मोग कर. हांव तुमकां एक अद्भुत खबर सांगता. जरी तर तुमी तेजे जायतो मोग कोत्ता. बायबला विशीं एका सर्वेस्पराच्या दासान अशें म्हणलें, बायबल म्हणल्यार सर्वेस्पराचे मोगाची चीट. सच दीस इज गॉड्स लव्ह लेटर. तुमचो आनी म्हजो मोग कोत्ता पळय त्या सर्वेस्परान हें ताजे मोगाची चीट तिंगा दिल्या, बायबल. आनी एके टायमार हांव खंय तरी प्रवास करतालो. त्या टायमार एक चेडवान आपल्याच्या हातीन बायबल दवरलें. तें पळोवन म्हाका खुशालकाय भोगली.
फकत ताणें बायबल धरूंक नासलें पण मोदें मोदें तें मागीर उक्तें कोत्तालें. तें पळोवन म्हाका खुशालकाय भोगली. अशें बायबल उक्तें करून ताणें कितें मातशें पळयलें आनी मागीर बायबल बंद करून तो आपल्याच्या ओड्ड्याशी हाडलें. कितलो मोग बायबलाचो, कितलो मोग सर्वेस्पराचो. तेणें त्या बायबलाक सर्वेस्पराच्या उतराक सारकेंच वेंग मारली. आनी खरेंच हांवें चिंतलें ताचे पळय कितलो मोग आसा देवाच्या उतराचो. आनी थोड्या वेळा उपरांत परतून तें बायबल उक्तें कोत्ता आनी तशें वाचता तें पळोवन म्हाका खुशालकाय भोगली. आनी थोड्या वेळा उपरांत परतून ताणें ताका वेंग मारली. मातशें रावन मागीर परतून वाजूंक लागलें. बायबल वाजिनासतना तें रावोंक जायनासलें. इतलें तें बायबल थिंगासोर वाचतालें. इतलो तो ताचो मोग करून आनी आपल्या सारकें लागीं दवरून. कितलें भाग्यवंत तें. सारकी ताचे भितर आत्मिकाय आसा. हें सगळें पळोवन हांव तिका मातसो आनी पळयतालो. आनी ताणें परतून बायबल उक्तें केलें. आनी मागीर तो बायबल उक्तो केलो पळय तितूंतलो भितर एक फोटो आसलो तो सकला पडलो. एका चेड्याचो फोटो आसलो. तेन्ना हांवें चिंतलें हें कितलें व्हडतें. युजलेस. फोटो बायबलान धरून ताका पळयता, बायबलाक पळयना. त्या फालतूळ चेड्याक. ताका पळोवन परतून वेंगेन लावप, परतून मागीर थिंगासोर बायबल उक्तो करप, त्या फालतू चेड्याचें तोंड पळोवप. कितें म्हणटले तुमीच सांगात. तो फोटो ताणें बायबलान लिपोवन दवरला. जायते लोकांक हो बायबल व्हॅल्यूलेस जाल्लो आसा. पळय हांव हें सांगूंक सोदतां पळय तें चेडून त्या चेड्याचो मोग करता म्हणून तें बोगोर तें पळयतालें. बॉयफ्रेंड जावं गर्लफ्रेंड जावं पळय एक बरो वॉट्सॅप मॅसेज पळय तुज्या वॉट्सॅपार जेन्ना पळय ती थिंगासोर तुका धाडटात. तुका टॅक्स्ट केला आसतलो ओ तुका तें ग्रिटींग धाडला ओ तें पेपराचेर बरोवन दिला पळय ताचे पळय तूं कितलो मोग कोत्ताय. कोडेक एक चीट बरयलें जाल्यार थिंगासोर तो कितें कोत्ता थिंगा 10 फावटी वाचता. विसरला म्हणून. कित्याक तें परतून तें चीट थिंगा वाचता विसरला त्या पासत. अशें कित्याक काय तो परतून तें वाचता. पळय ज्या मनशान पळय तें चीट बरयलां पळय ताचो कितलो मोग आसा. त्या पासत परतून तें वाचपाक ताचे भितर उत्साह जाता. जरी तर हेंच स्वता जाल्यार सर्वेस्परान तुज्या आनी म्हज्या पासत बरयल्या पळय ती मोगाची चीट कशें आमी वाचता. कितले फावटी आमी तें वाचता. मातशें तुमी चिंतून पळयात. जॉर्ज मुलर सर्वेस्पराचो सेवक दर एक 15 मिनटान एक फावटी तरी बायबल उक्तें कोत्ता. दर एक 15 मिनटान ही वूड ओपन हिज बायबल अँड देन स्टडी. दर एक 15 मिनटान तो बायबल उक्तें करून ताचें नियाळ करी आनी मागीर तो आपल्याचें काम करतालो आनी मागीर परतून 15 मिनटां सावन तो बायबल उक्तें कोत्तालो. आनी ताका लागून ताका अशें एक नांव दिलेलें भावार्थाचो तो शूरवीर. कितें म्हणटाले भावार्थाचो शूरवीर. सर्वेस्पराचो उतर आसो पळय ताणें इतलो मोग केलो पळय तो दर एक 15 मिनटान बायबल वाचतालो. आनी बायबल तो वाचता म्हणून ताचो भावार्थ तो वाडत गेलो. दर एक दिसा तो आनी वाडत गेलो. त्या पासत ताका भावार्थाचो शूरवीर अशें म्हणटात. आयज काल अशें घडटा पळय तें दर एक 15 मिनटान आमी मनशां आमचो फोन पळयता. दर एक 15 मिनटान तुमकां कॉमन आसतना तुमचो हात तुज्या बोल्सान वयता. हें आनी कितें दर एक 15 मिनटान तुवें फोन पळोवंक जावो. तो फोन चॅक करूंकूच जावो. त्यो मॅसेजीस पळोवंक जाय. हे मॅसेजीस सगळे खंयच्यान येता. तुका त्यो मॅसेजी कोण धाडटा. तुजे इश्ट कसले ते सगळे तर बेबदे जाले. जर तुजे सगळे इश्ट सगळे ते बेबदे जाल्यार असले बेबदे इश्ट पळय तुका ते तुजे फामील सांबाळूंक जाय तुजी भुरगीं सांबाळूंक जाय तसली तुका मॅसेज धाडटली काय. तुका अद्भुत खबरो थिंगासोर अशें धाडटा काय. अशें तुका धाडटात. आरे पळय नवो ब्रँड येयला कितें तुका ते धाडटात. असल्यो मॅसेजी. आपल्याच्याच उतरान ते म्हणटे आरे फॉरेन ताजो ब्रँड थिंगा येयला. आरे बायली ती बाटली यो रे तूं यो रे. असली मॅसेज येता. हे बेबद्यांक आनी कितें जाय. बायलें तें ब्रँड फॉरेनाचो ब्रँड फॉरेनाचो सोरो. तांकां हेजे केन्ना उरती मॅसेज कितें. जरी तूं वायट मार्गार चलताय आनी तुजे इश्ट ह्या भाशेन सगळे बेबदे जाल्यार तो तुका कसले मॅसेज धाडटलो. तो बेकार मॅसेजी धाडटलो.
वो दिनाकडे पळय तो चेडवांचे मॅसेज धाडटा. आपल्याचे बॉयफ्रेंडा सांगता आनी गर्लफ्रेंडा सांगता सारकें न्हेसोंक पासून ती नोकोत. ही जी पातकी मनशां ती पातके स्वातेची तुका खबर सांगता. हो तो स्पॉट पळय, हो तो वेळ. हेंच न्हू, खंय मेळोंक जाय, खंयच्या सुवातेर मेळोंक जाय, खंयच्या स्पॉटार मेळोंक जाय, खंयच्या क्लबान मेळोंक जाय. असल्योच मॅसेजी येतात न्हय. खंय पातक करूंक जाय, कोणा सांगता पातक करूंक जाय, खंयच्या वेळार पातक करूंक जाय, ताची रेट कितली, ताचें मोल कितलें, हेच सगळे मॅसेजी न्हय. सकाळीं उठतात आनी सगळ्याकीन पयलीं आपलो थिंगासोर फोन ते पळयतात. कितें तुमी जोडलां, कितें तुमी दाखोवंक सोदतात, मातशें तुमी तें पळयात. दर एक 15 मिनटां थिंगासोर आपल्या फोनाचेर नदर मारतात. हातूंत कसलो फायदो आसा? जरी तर आख्खो दीस तर तो फोन बंद करीत जाल्यार अशें दिसता कितें काळीज तुमकां बंद पडलें. पूण एक दीस तर बायबल वाजिना जाल्यार थिंगा कांय जायना. एक दीस तर मागणें करिना जाल्यार कांय जायना. आनी सेलफोन तर ऑन जायना, कितें तरी घडटा काय? बायल कोण ते विसरतात, घोव कोण पळय तो विसरतात, भुरगीं खंय ते पसून विसरता, सगळें विसरता. म्हजो मोबायल फोन खंय आसा, मोबायल फोन ते सोदीत आसा. मोबायल दिसना, मोबायल दिसना, मोबायल दिसना अशेंच म्हणत आसता. गोडेक भुरगीं पसून दिसना जाल्यार तांकां कांय थिंगा प्रॉब्लेम ना. पुस्तकां दिश्टी पडना जाल्यार पळय तें पसून तांकां परवा ना. घोव पसून घरा लेट येयलो जाल्यार तें पडपा ना, फकत फोन आसल्यार पुरो. हें एकदम भिरांकूल. सर्वेस्पराचो तूं खरो मोग करताय जाल्यार सर्वेस्पराचे उतराचे पासून तूं मोग करताय जाल्यार ताजें तूं आयकोतलोय. मोग करता पळय तो, ताचे फाटल्यान चलता जॉर्ज मुलर. दर एक 15 मिनटां तो पवित्र पुस्तक वाचतालो. आयज काल तर लोक थिंगा बायबल पासून उक्ते करना. सावधान भावा, सावधान भयणी. जरी उदक तर पियेना जाल्यार तुजी भलायकी बिगडटली. जरी तूं देवाचें उतर वाजिनाय जाल्यार तुजी आत्मिकाय सोकला पडटली. सावधान राव. जॉर्ज मुलराक कितें थिंगा फावो जालें? 2 मिनटां 15 मिनटां तो बायबल वाचतालो. कितें ताका थिंगा फावो जालें ताचे वरवीं तुमकां खबर आसा? भावार्थान कशें तुमी थिंगा जिवंक जाय हें सोद ताका गोमोन आयलें. 1 न्हय, 2 न्हय, 3 न्हय, 10 लोकांक न्हय, सुमार करून 10,000 अनार्थ भुरग्यांक एक बापूय कसो तांकां पोसतालो. 10,000 भुरग्यांक थिंगासोर सकाळचो ब्रेकफास्ट, दनपारचें जेवण, रातचें जेवण तो दितालो. तांकां बरें शिक्षण दिलें, तांकां आत्मीक रिपान ताणें तांकां वयर काडलीं. आयज काल पळय आवय बापूय आपल्याचे 1 वा 2 वा 3 त्या भुरग्यांक घेवन अशें ते म्हणटात. हेंच्या पासत तूं मागणें कर. तुमकां ही म्हाजी भुरगीं कशीं दिसता? ना, ही भुरगीं न्हय, ती सारकें तुफानांक जल्म दिला न्हय. हें सारकें न्हय. एकल्याक पोसूंक जायना, दोगांक पोसूंक जायना, 3 जाणां थिंगासोर तांकां थिंगासोर पोसूंक जायना. आतां हें आनीक अवघड जायत आसा. 10,000 भुरग्यांक ताणें पोसले. विस्वासाचो तो शूरवीर. आयज 1 भुरग्याक पोसूंक जायना, 2 भुरग्यांक पोसूंक जायना आनी 3य जायना. आत्मीक रितीन तांकां वयर काडपाक जायना आनी ताणें 10,000 भुरग्यांक कशें पोसलीं काय? असले हे अनाथ भुरगीं आसलीं. कशें काय ताणें तांकां पोसले? तांकां नवो जिवीत दिता पळय हो तसलो भावार्थाचो शूरवीर. आनी हे भावार्थाचें कारण पवित्र पुस्तक. एका दिसा अशें घडलें की ताका दुसऱ्या सुवातेर वचून प्रचार करूंक जाय आसलो आनी तो तारवान तो वयतालो. आनी तो तारवान वयता आसतना तो त्या एकटुले त्या रुमान तो थिंगासोर मागणें करतालो. आनी ताणें जोल्ले पळयला ती तारू ते मुखार वचोन आसलें. जाल्यार तो भायर सोदता आनी ते कॅप्टनाक म्हणटा वो तारू हिंगासोर मुखार वचना, कितें जालां हिंगासोर काय? विचारतोच त्या कॅप्टनान जबाब दिलो, मुलर, आमचो ही तारू मुखार वचोंक जावचें ना. कित्याक? तुका हांगा दिश्टी पडटा न्हू, हांगासर पळय हांगा कितें जालां पळय तें. सोर भोंवतणी बरफ पडलेलें आसा. हें आतां आख्खें थिंगासोर बरफ जाल्लें आसा. आनी हें बर्फ पळय सगल्याकूच आसा पळय तें एकदम दाट जालां. पळय हें आतां बरफ पळय हिंगासर मांडलां पळय तें जरी तर पिगळोंक जाय जाल्यार सुमार 2 वा 3 दीस लागतले. घोडेक 2 वा 3 दीस लागतले. तेन्ना जॉर्ज मुलरान म्हणलें, आयज रातचो वचून थिंगासोर म्हाका देवाचो प्रचार करूंक जावो. आनी तूं म्हणटाय तें बरफ पिगळोंक 2 वा 3 दीस लागतले? वय.
आनी तुका सांगे वचोन थिंगासोर देवाचें उतर थंय थिंगा परगोट करूंक जाय? वय, त्या पासत हांव वयता. हें जावचें ना. थंय वचोन सेवा करपाक देवाचें उतर थिंगासोर वांटपाक तूं आतां चिंतू नाकाय. तें घडचें ना. हें पळय इतलें दाट जालां तें बर्फ. हें हिंगासोर तें मांडलां तें बर्फ. तें पिगलोवप म्हणल्यार आनी तेंवूय सांजें म्हणल्यार पिगलोवप म्हणल्यार तें सारकें. तूं सगळें विसरोन सोड. सुमार 2 वा 3 दीस लागतले हें बर्फ सगळें पिगलोवंक. हें बर्फ पळय हिंगासोर इतलें दाट जालां. जॉर्ज मुलरान ताका अशें म्हणलें, तूं म्हणटा हिंगासोर तें घडचें ना? पळय हांव ज्या सर्वेस्पराचो सेवा कोत्ता ताजे पासत हें असंभव नाच. जाल्यार त्या कॅप्टनान चिंतलें, हो मनीस म्हणटा तो सारको पिसो. कडेक ताणें पळय केन्ना दर्यान प्रवास करूंक ना. सोर भोंवतणी बर्फ जालां. ह्या बर्फान हें तारू आतां शिरकोलां आनी सांजचो तो थिंगा वयतलो आनी देवाचें उतर प्रचार करतलो अशें म्हणटा. तें घडचें ना. तो आपल्याच्या रुमान वयता आनी थिंगासोर वचोन सोम्या कडेन मागणें कोत्ता. म्हाका सांजचें म्हणल्यार थिंगा वचोन देवाचें उतर वांटूंक जाय आनी तूंच म्हाका थिंगा धाडटाय? तो कॅप्टन म्हणटा तें घडचें ना म्हणून. आयज सांजचें वचोन तें उतर हांव थिंगा सांगतलो. ह्याच तयारी करून हांव भायर सरला. तो म्हणटा तें घडचें ना. पूण सर्वेस्परा हें तूं कोणें घडटा. आनी कॅप्टन थिंगा मागीर रोखडोच येयलो आनी ताच्या दाराच्या थिंगासोर तो मारूंक लागलो. कितें घडलें म्हणून अशें विचारपाक तें दार उक्तें केलें आनी तो कॅप्टन अशें म्हणटा, ज्या सर्वेस्पराची तुमी सेवा कोत्ता पळय तो चालतो न्हय. अशें म्हटलें. जॉर्ज मुलर जिव्या देवाची ताची तो सेवा कोत्तालो. तो सोमी जेजू क्रिस्ताची सेवा कोत्ता म्हणून त्या पासत अशें घडलें. कितें जालें तूं म्हाका सांग. आमचे मुखार दिश्टी पडटालो तो आयसबर्ग सारकें मिनटान काबार तो पिगळोन गेलो. आमच्या त्या तारवां फुडल्यान आतां फकत उदक आसा. आतां आमी सुरवात करची आसा. आतां आमी मुखार सरपाचें आसा. ह्या भाशेन तें बर्फ पिगोळ्ळें आनी सांजचें म्हणल्यार आमी त्या वाटेन आमी खरेंच थिंगासोर पावतले. आमी पळय ज्या सर्वेस्पराची सेवा कोत्ता तें घडोना पळय तें घडून तो दाखयता. आयकोन भावार्थ आमचो वाडटा आनी भावार्थ आमचो वाडोन म्हणल्यार देवाच्या उतरा प्रमाणें हें अशें घडटा. तूं तुज्या जिवितान पळय कितें चिंतता, तुज्या जिवितान तुका कितें जाय तें तुज्या जिवितान पळय तें तूं जाणा जावंक सोदताय. पळय जें कितें तूं मागोवंक सोदताय पळय ताचे पयलीं थिंगा बायबल अशें म्हणटा तुवें तेजेर भावार दवरचो. भावार दवरता पळय ताका सगळें तें घडोवन येतलें हें बायबल म्हणटा. तुमी पळय जें कितें मागता तें म्हाका मेवलें म्हणून तूं ह्या भाशेन तूं विश्वास कोत्ताय तें उतराचेरूच आदारीत आसा. जोरी तर तें उतर वाजिना जाल्यार, जोरी तर तूं देवाचें उतर उक्तें करिनाय, तेज्या उतराचेर तूं नियाळूच करिनाय जाल्यार ह्या भाशेन घडोना पळय तें घडोवंक जाता पळय तें कशें करतलो तुमी चिंतून पळयात. ती वाजूंक जाय जाल्यार पळय तें उतर बरयलां पळय त्या सर्वेस्पराचो तुवें मोग करूंक जावो. तुज्या सर्वेस्पराचो तुज्या मनांतल्यान, तुज्या काळजांतल्यान, तुज्या सगळ्या बळांतल्यान मोग करचो तो हें आवडटा. आमचे मदें जायतो असो लोक आसा ह्या संवसाराचो ते मोग कोत्तात, पातकाचो मोग कोत्तात, इश्टांचो ते मोग कोत्तात, पातकी सुवाळ्यांचो ते मोग कोत्तात. तांच्या मुखार कोणें येता पळय तांचो ते मोग कोत्तात. पूण आपल्या प्राणाकीन सुबेज आमचो मोग केला पळय त्या जेजू क्रिस्ताचो ते मोग करिना हें कितलें वायट न्हू. बरी खबर तांकां सांगला, जेजू विशीं तांकां सांगला, तरी आसतना त्या प्रांतान वेता. तुज्या फामिलीन जेजू क्रिस्ताक मानून घेतला म्हूण तूं ताजी गोवाय आसाय. एके फामिलीक थिंगासोर तें बंद करून वता आनी एके टँकान थिंगासोर तें सगळें थिंगा घालता आनी थिंगा ते एका खांब्याक ताका बांदता. आनी ताचें एक 8 वर्साचें धाकटुलें भुरगें आसलें. तिगांयकूय थंयसोर अशें बांदता. त्या टँकान उदक नासलें. ताका अशें ताणें म्हणलें, तुमी जेजू क्रिस्ताक नाकारीत जालो अशें म्हणत आमी तुका जिवी सोडटलीं. आमकां जेजू जाय अशें म्हणत जाल्यार मारून उडयतले. अशें म्हणून त्या टँकान ते उदकाचो नळ उक्तो केलो. त्या टँकान उदक भरोंक लागलें. 1 फीट, 2 फीट, 2.5 फीट. आवय बापायचें ती मातशी लांब आसली म्हणून तांचे लागीं उदक पावपाक वेळ लागतलो. पूण धाकटें भुरगें 7-8 वर्सांचें तें आसलें. तें उदक हिंगा म्हणल्यार पावलें.
मागीर इतलें पावलें, मागीर आनी इतलें पावलें. थिंगा सगळे सैनीक म्हणूंक लागले, ही सारकी पिशीं. तुमच्या ह्या कुड्ड्या भावार ताका लागून तुमच्या भुरग्याक तुमी कित्याक मारतात? आमी जेजू क्रिस्ताक नाकारता अशें म्हूण तुमचो जीव आमी साल्वार करतले, आमी सोडटले. वेग्या म्हूण त्या धाकट्या भुरग्याशी उदक हिंगा पासून तें पावलें. उदक इतलें चडलें, जरी तो तकली वयर काडली तेन्ना ताका स्वास घेवंक जावचें ना. मरणाचे तोळेर तें असलें सारकें गाबोरलेलें. पळय तें धाकटें भुरगें, पळय कितलें ताका दूख जाता. तुमी तुमच्या भुरग्याचो बसून मोग करिना. तुमच्या भुरग्यांचो मोग करता जाल्यार तुमच्या दोळ्या मुखार पळय कशें तें भुरगें थिंगा फोडटा. हांव जेजू क्रिस्ताक नाकारता अशें म्हूण आनी तुजो आनी तुज्या भुरग्याचो जीव साल्वार कर. तें भुरगें आतां मरोंक पावल्लें. आपल्याची तकली वयर काडून अशें म्हणटा, आमचो जीव गेल्यार तो वसो, पूण जेजू क्रिस्ताक आमी केन्ना नाकारची ना. मामी, डॅडी, जरी तर आमचो स्वास तो काबार जायत, तरी आसतना जेजूक आमी सांडचे न्हू. हांव मोरता अशें चिंतिनाका, हांव सोम्या लागीं वेता. तुमी पासून थंयसर येवचीं हें म्हणोन तें थिंगा मरोन गेलें. पयलें न्हू तुमचें भुरगें कशें मेलें तें. आतां तरी तुमचो जीव साल्वार करा. आतां आमचो जीव साल्वार करून कितें फायदो? आमचें चेडूं खंय गेलां, आमी पासून थंयसर वेतोलीं. आमचो जेजू क्रिस्त जंय तो आसा पळय थंय आमी वेतोलीं. आमच्या जेजू क्रिस्तान आमचो व्हडतो मोग केला आनी आमी पासून आमच्या जेजू क्रिस्ताचो त्याच भाशेन मोग करतले आनी आमी आमचो जीव हांगासर साल्वार करची ना. म्हज्या मोगाच्या भावा भयणांनो, सर्वेस्पण आपल्याच्या प्राणाकीन वर्तन तुजो मोग केला. तुवें त्याच भाशेन ताचो मोग करचो तो आवडेता. तुवें त्याच भाशेन ताचो मोग करूंक तो आशेता. हांव तुका विचारता, तुवें त्याच भाशेन ताचो मोग करता काय? तुमी कितें करतात? खरेंच काय तुमी सर्वेस्पणाचो सो मोग करता? मातशें चिंतून पळयात. बरें आसा, तुमकां आनी एक खबर आतां हांव सांगता. एक चेडो आपल्याच्या इश्टा कडेन वेता. आरे तूं स्कॉलाक कित्याक थिंगा वयताय? आतां आमी मॉर्निंग शोवाक आतां आमी या अशें म्हटल्या उपरांत ताका कांय जबाब मेळोंक ना. आरे कितें जालें? मॉर्निंग शो पळोवंक या. ताणें ताका जबाब दिवंक ना. चल या. हांव येवचो ना अशें कित्याक म्हणटाय? अशें कित्याक म्हणटाय? मॉर्निंग शो आमी पळोवंक या, सिनेमा पळोवंक या, चल आमी बरोबर या. म्हाका तें सोजमिका मेवली. कितें सोजमिका मेवली? डॅडी गोमोत जाल्यार तुका मार पडटलो. डॅडी गोमोत जाल्यार मारतलो न्हू. तो धाकटो भुरगो अशें म्हणटा, डॅडी खबर गोमतली, तो म्हाका मारचो ना. जाल्यार कितें जालें? आरे डॅडी खबर घेयत जाल्यार तो तुका थोडें मारतलो. तातूंत कितें व्हडतें आसा? चल आतां आमी सिनेमा पळोवंक या. ना, हांव येवचो ना. जाल्यार कित्याक येनाय? तुका दिसता हांव डॅडीक सांगतलो काय? ना, हांव ताका सांगचो ना. तूं भियेनासतना यो, हांव कोणाकूच सांगचो ना. कोणाकूच गोमचें ना, तूं मागीर सांगाता यो. ना, येवचो ना. अशें कित्याक म्हणटाय? तेन्ना तो पूत अशें म्हणटा, हांव म्हजो बापाचो चड मोग करता. म्हजो डॅडी म्हणजे चड आवडेचो. आनी इतलेंच न्हय, आनी तितलेंच न्हय, म्हज्या डॅडीकूय हांव चड आवडेचो. तूं कितें म्हणटाय? तूं डॅडीक आवडटाय, डॅडी तुजो आवडेचो. सिनेमा पळोवंक येना ताजें अंतर कितें? हांव येवचो ना. आरे कितें जालें? डॅडीक केन्ना तरी तें खबर गोमतली हांव सिनेमा पळोवंक गेला म्हणून. आरे तूंच तर म्हणटाय पळय तुजे डॅडी गोमोत जाल्यार तुका तो थिंगा मारचो ना म्हणून. वय, डॅडीक म्हाका थिंगा मारचो ना. जाल्यार ह्या वेळाचेर तूं थिंगासर कित्याक तूं अशें भियेताय? हांव भियेना, हांव दुखी जाता. तुका कित्याक दूख जाता? आरे म्हाका दूख जाता पळय, तुमी जाणा कित्याक तें? डॅडी गोमोन येतोले पळय, हांव सिनेमा पळोवंक गेला आनी म्हाजो तो चड मोग करता पूण तो म्हाका मारचो ना. ताका दूख भोगतली. कितें घडटलें? ताका दूख भोगतली. म्हजो पूत, म्हज्या मोगाचो पूत, म्हाजो तो कितलो मोग करता. हांवें कितें सांगलां पळय, ताजेर ध्यान दिवंक ना आनी तो सिनेमा पळोवंक गेलो. ताका चड दूख भोगतली. तो मारीत जाल्यार पळय तें म्हाका परवना, पूण हांव म्हज्या डॅडीक दूख दिवंक सोदिना. कित्याक हांव म्हज्या डॅडीचो एकदम व्हडतो
मोग कोत्ता. म्हज्या मोगाच्या भावा भयणांनो, हो चेडो आपल्याच्या डॅडीक थिंगासो कित्याक दूख दिवंक सोदिना? कित्याक डॅडी ताका एकदम आवडेचो. डॅडी म्हजो चड तो आवडेचो म्हणून हांव डॅडीक दूख दिता पळय तसलें कसलेंच काम हांव तें करचो ना. असले आमचे मदीं जायतो लोक आसा तो सोमयांक दूख दितात पळय ते. फोटी मारून ते सर्वेस्पराक दूख दितात. वायट उलोवन ते ताका दूख दितात. दुसऱ्या लोकांचो घात घेवन ताका दूख दिता. दुसऱ्या लोकांचे वायट उलोवन ताका दूख दितात. भुरग्यांचे ते सारके देखभाल करना ते भाशेन दूख दिता. घोव बायल एकामेका कडेन झगडीं करून तेशें दूख दितात. अशें करून दूख दितात. आमचें जें काम आसा पळय, ती जबाबदारी आसा तें करिनासतना आमी ताका दुखी कोत्ता. घोव बायल आवय बापूय जावन आमी जबाबदारी पुरी करिना. फामील सारकी पोशिनात, भुरग्यांक सारके पळयनात, भुरग्यांची फी थिंगा सारकी दिनात, तांचेर ध्यान दिना, आपल्याक जाय ते भाशेन कोत्तात. हांगा तो दूख दितात. उतर वाजिनात, ताजेर ध्यान करिनात आनी सर्वेस्पराच्या मंदिरान येवंक जाय त्या प्रमाणे येनात. ह्या भाशेन तिंगा दुखी कोत्ता. सर्वेस्पराचे इच्छे प्रमाणे तिंगाचो पवित्र जिवीत जेना आनी तिंगा दुखी कोत्ता. ल्हान भुरगो अशें म्हणटा, हांव डॅडीक दूख दिवचो ना. कित्याक? हांव डॅडीचो चड मोग कोत्ता. हांव ताचो खूब मोग कोत्ता. कशे भाशेन हांव ताका दूख दिवंक सोदिना. सर्वेस्पराक तो दुखी करूं नाका जाल्यार फकत एकूच थिंगासोर मार्ग आसा आनी तो मार्ग कितें तुमी तो जाणाव? सर्वेस्पराचो मोग करूं. जे कोणाचे आमी काळजांतल्यान मोग कोत्ता तांकां दूख दिवपाची आमची इच्छा आसची ना. कोणाचे विशीं पासून आमी कितें उलोवंक जाता, पूण जे कोणाचे आमी मोग कोत्ता तांचे विशीं आमी केकूय वायट उलयचे ना. एक उतर पासून आमी उलयचे ना. अशें हांव म्हणटा, आमी सर्वेस्पराचो कितलो मोग कोत्ता काय. व्हरत्या पवित्र मोगाच्या बापा, आमी काळजांतल्यान तुजो मोग करचो. आमी संवसाराचो मोग कोत्ता. संवसाराचे वस्तूचो, लोकांचो आमी मोग कोत्ता. दुसरे दादले आनी बायलेचे आनी आमच्या इश्टांचो आमी मोग कोत्ता. पूण ह्या संवसारान आमी कितलें जोडीत आनी कितलें पासून आमकां तें मेवत आनी आमकां मेवला पळय तेतूंतले एक पासून वस्तू आमचे सांगाता स्वर्गार येवचें ना बापा. फकत तूं सासणीक आनी आमकां तुवें सासणांक रोचल्या. आमी तुजो मोग करचो म्हण असले आमकां तूं काळीज दी. आमी तुजो मोग करीत जाल्यार तुका आमी दूख दिवचें ना. तुका दूख दिवचें ना पळय तसलें आमकां जिवीत दी. आयज आमच्या जिवितान पळय जें उतर रोयलां पळय तें आमच्या जिवितान तें फलादीक जावचें तूं आमचेर कृपा दी. तुजे नांवांक महिमा मेळूं दी. जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमी मागणें कोत्ता बापा. Address Calvary, Post Box number 30, Kukatpalli, Hyderabad 72.